नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाच्या आर्थीक स्थितीचेर संसदेत जाली अल्पकालीन चर्चा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थीक स्थितीचो घेतलो नियाळ. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तनावडे हांणी रेल्वे प्रश्नाचेर विचारली जाप. राज्य कारभारा खातीर भाजपा हो सगळ्यात चड पसंतीचो पक्ष. भाजपा संसदीय मंडळाचे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें मत. बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली माहिती. तेलंगणाचे काँग्रेस फुडारी ए रेवंत रेड्डी हांणी घेतलो मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. हैदराबादात LB स्टेडियमाचेर जालो सोपूत विधी सुवाळो. नऊ ते 13 जानेवारी मजगती पहिल्याच बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचे मडगांवां केला आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. मिंगजॉंग तुफानग्रस्त तामिळनाडूतल्या वाठाराची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हांणी केली हवाई पळोवणी. मुखेलमंत्री आनी अधिकाऱ्यांकडल्यान घेतलो मजत वावराचो नियाळ. आणि आता खबरो विस्तारान. जम्मू काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू काश्मीर फेररचना दुरुस्ती विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर जालें. जम्मू काश्मीरातल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमदी प्रवेशा खातीर आणि नोकऱ्यां खातीर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि हेर सामाजिक मागास वर्गातल्या लोकांक आरक्षण दिवपाची तरतूद ह्या दुरुस्ती विधेयकात आसा. जम्मू काश्मीर फेररचना सुदारणा विधेयकात जम्मू काश्मीर विधानसभेतल्या आमदारांचो आंकडो 83 वयल्यान 90 करपाची तरतूद ह्या विधेयकात आसा. तशेंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती खातीर दरेकी 7 आणि 9 सुवाती आरक्षित करपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकात आसा. ही दोनूय विधेयकां लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या वांगड्यांची भासाभास जाल्या उपरांत मंजूर जाली. राज्यसभेत आयज देशाच्या अर्थीक स्थितीचेर अल्पकालीन चर्चा जाली. भारतान नवनिर्माण मळार व्हडा प्रमाणात प्रगती केल्या. ऑक्टोबर महिन्यात निर्गत वृद्धी 6.21% वाढली. फाटल्या 8 वर्षांत भारत ही संवसारातली 5वी अर्थव्यवस्था थारल्या अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. तांणी आपल्या उलोवपांत देशाच्या अर्थीक उदरगतीचो नियाळ घेतलो. In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. The activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well and on the back of that, because the temptation is to say that the services sector, particularly given the fact that the service sector in its software services and the newly coming in global capacity centers and so on, gives us the feeling, and also because the contribution of the service sector to the GDP is very high, touching almost 60%, there is a temptation to think, is this growth on the back of only one sector, whereas it's not. All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. The manufacturing sector has registered the highest growth of 13.9% in Q2 of this year. मजगती राज्यसभेचे गोंयचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी बंद आशिल्ल्या वास्को कुळे वास्को पॅसेंजर ट्रेनी विशीं संबंधीत मंत्र्याक प्रस्न विचारून ही समस्या बेगीन सुटावी करची अशी मागणी केली. पॅसेंजर ट्रेन्स, स्पेसिफिकली ट्रेन नंबर 07380 वास्को टू कोलेम and train number 07379 Kolem to Vasco. Due to ongoing railway doubling project from Kolem to Vasco has created severe challenges for the local population. The suspension of these trains has disproportionately impacted the daily lives of villagers, particularly students who rely on these services for commuting to educational institutions and employment opportunities. Despite persistent representation made by the local villagers to the South Western Railways, a resolution has not been reached. The absence of alternative transportation from Kolem to Vasco has led to significant hardship for students, workers, employees and domestic passengers.
while route trains operate seamlessly on the same route. Sir, I urgently request your intervention to address this matter. I appeal for the regularization of train number 07380 Vasco to Kolem and train number 07379 Kolem to Vasco without further delay. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनौच्या राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार सुवाळ्यात हाजीर रावन पुरस्कार प्रदान केले। ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी जलवायू परिवर्तन आनी ताका लागून उपर आशिल्ले परिणाम हाचेर विज्ञानिकांनी संशोधन करूंक जाय अशें म्हळें। IIM लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भविष्य के उद्योग तथा व्यापार का ऐसा नेतृत्व तैयार करने में संलग्न है जिसके मूल में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की सोच है। मैं इस कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। राज्यकारभारा खातीर भाजपा हो सगळ्यात अधिक पसंतीचो पक्ष आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां। नवी दिल्लीत भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या बसकेक ते संबोधित करताले। हालींच जाल्ल्या राज्य विधानसभा वेंचणुकांत भाजपाक मेळिल्ल्या जैताचो तांणी उल्लेख केलो। 3 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक मेळिल्ले जैत हे कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचे फळ आसा अशें तांणी सांगलें। बायलां, तरणाटे, शेतकार आनी गरीब ह्या 4 जातींक न्याय मेळूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें। बसके उपरांत ही माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डायरेक्शन शुरुआत से ही बहुत बढ़िया है और शुरुआत से ही लोग भारतीय जनता पार्टी का पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। देशात पहिलेच फावट सेवा मळार निर्गतीक चालना मेळ्ळ्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान चालीक लायिल्ल्या मेक इन इंडिया ह्या कार्यावळी खाला हे शक्य जालां अशें तांणी सांगलें। ह्या वर्सांत निर्गतीत गती घेवन $762 अरब माल भारतांतल्यान निर्गत जाला। भारताचो निर्गतीचो पावंडो बेगीनच $1 ट्रिलियन मेरेन पावतलो असो हावेस तांणी उक्तायलो। नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। मोदी जी ने, PM साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था। जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। आज एक्सपोर्ट्स हमारे $762 बिलियन पहुंचे हैं। गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगा है, $453 बिलियन है गुड्स का एक्सपोर्ट। सर्विसेज का एक्सपोर्ट है $309 बिलियन। आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन संवसारात व्हडा प्रमाणात बदल करूंक शकता अशें प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केलां। नवी दिल्लीत CII म्हळ्यारच भारतीय उद्देग महासंघ आयोजित वैश्विक अर्थीक नीती फोरम 2023 ह्या विशयावेले परिशदेक अर्थमंत्री उलयताल्यो। Transitional energy challenge is a very big challenge. In the meanwhile, the rapidity with which we want to make ourselves green is another challenge running parallel, but both going in different speeds. Transitional energy and the cost of transitional energy is something which all of us are thinking about. The base energy requirement cannot be filled by renewable energy sources, is well known, but it is possible to think in terms of rapidly spreading the renewable energy in such a way that individual participation is ensured. India's, if I may use the word, India's success in rapidly moving in the renewable energy space, particularly through the solar, is because both the large park establishments and also the rooftop and the farm hedge-based solar panels are happening simultaneously. तेलंगणाचे काँग्रेस फुडारी रेवंत रेड्डी हांणी आयज मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो।
हैदराबादात LB स्टेडियमाचेर सोपूतविधी सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यांत काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे सयत पक्षाचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मजगतीं मिझोरामात झोरम पीपल्स मुवमेंट पक्षाचे फुडारी लाल दुहोमा हांणी सरकार स्थापणुकेचो दावो केला. फाल्यां ते मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए. बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ. किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है. पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें. एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं. नुकसान आपका होगा. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. मडगांवच्या रवींद्र भवनात 9 ते 13 जानेवारी मजगतीं बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचें आयोजन केलां. भुरग्यांक मनोरंजना वांगडाच भौसाचें ज्ञान मेळचें हे खातीर पयलेच फावट अशा तरेचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत आयोजीत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, आदले आमदार दामू नायक, महोत्सवाचे संचालक बिपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नायक हाजीर आशिल्ले. 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगांव हांगासर आयोजन करता. डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, रवींद्र भवन मडगांव आणि अंतरंग हांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता. आमी 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म्स ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले. मोर दॅन 55 फिल्म्स थंय स्क्रीन जातली. 12 कॉम्पिटिशन फिल्म, इट इज अ फीचर लेंथ फिल्म्स जी आसतली ही कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली. 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचेय बी जातले. 3D इंस्टॉलेशन फिल्म्स फॉर द शॉर्ट डिस्प्ले आसतली. डिजिटल मोबाईल प्लॅटिनम आसतलो. इट इज इट इज अ गेम झोन, आर्ट गॅलरी, क्रिएटिव्ह एक्टिविटी सेशन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अलॉंग विथ इट त्यो आसतल्यो. वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स फॉर द चिल्ड्रन्स लायक द इंटर स्कूल बॉलिवूड डान्स कॉम्पिटिशन्स, मास्टर क्लास अँड मिस बुलबुल फॅशन शो आसतलो. स्पेशल वर्कशॉप फॉर द टीनेजर्स अँड देन ड्रोन मेकिंग अँड ग्रीन स्क्रीनिंग युजेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे कॉम्पिटिशन्स आनी ते ऑर्गनायज करतले. मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र हज यात्रेक वचपाक इत्सूक भाविकांनी ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेमेरेन हज यात्रे खातीर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करची अशें आवाहन गोंय राज्य हज कमिटीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी केलां. ते आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताले. हज कमिटी ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जे आसा जे तर्फेन जे आसा जे आमचे गोंयकार भाव हजाक वचपाचे आसा तांकां लागून जे आसा हजाचें एप्लिकेशन जे आसा हे सरकारान जे आसा ऑलरेडी ऑनलायन केल्लें आसा. आमचो नवो ॲप जो आसा आमी हज सुविधा हेजेर ना जाल्यार hajcommittee.government.in हेजेर जे आसा जे आमचे गोंयचे हाजीज हजाक वचूंक सोदता ते जे आसा थंय फॉर्म भरूंक शकता. अदरवायज ते आमचे अंजुमन ऑफिसान थंय येवन फॉर्म जे आसा भरूंक शकता. आमचे कलेक्टरेट बिल्डींग जे आसा थंय आमचे ऑफिस आसा लायक टू बी इनॉग्रेट थंय जे आसा आमी मनीस ऑलरेडी बसयल्ले कडेन आसा थंय जे आसा हजाची जे आसा फॉर्म्स जे आसा भरूंक शकता. ताकी जे हाजी लास्ट टायमी गेल्ले
बरे फॅसिलिटीज आख्या आमच्या देशातून जे आसा बरे फॅसिलिटीज जे आसा गोंयचे हज कमिटीचे तर्फे जे आसा दिवपाचे प्रयत्न जे आसा आमच्या सरकारान केलो. खंयचोय आमचो मेंबर जे आसा आमचे तुमकां सुविधा जे आसा प्रोवायड करपाचे प्रयत्न करतले. विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज फोंडे तालुक्यांतल्या वेरे हांगा पावली. वेरे वाघुर्मेची सरपंच शुभा पेरणी हांणी ह्या यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार उपसरपंच बाबू गावडे, स्वयंपूर्ण मित्र राजेश परवार, वेरे वाघुर्मे पंचायतीचे पंच वांगडी, बेतकी खांडोळा भलायकी अधिकारी डॉ पिंटो तशेंच राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. सरपंच शुभा पेरणी हांणी ह्या संकल्प यात्रेक येवकार दिलो. विकसित भारत हे संकल्प आमचे आदरणीय पंतप्रधान मोदी यांच्या खरंच खूप अभिनंदन करतात की हो कार्यक्रम हाडून आमचे कितलेशेच असे लोकांमध्ये सगळं हे पावपा खातीर त्यांचो एक संकल्प आसा सुजलाम सुफलाम भारत करपाचो आनी तेंचे स्वप्न आमी पुरे करपाक आमी तांकां हातभार लावंक जायो. सगळ्यांनी आमी बरे विचार करून बरे फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी हें करपाक जाय. आनी तशेंच 2,55,000 पंचायतींनी हो कार्यक्रम चालू आसा. स्वयंपूर्ण मित्र राजेश परवार हाणें सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांची ह्या वेळार माहिती दिली. तुमचे कोणाक खबर ना तेंकां सांगपाक जाय आनी आपलो तशेंच दुसऱ्यांक स्वयंपूर्ण करून हे जो पंचायत आसा ती आत्मनिर्भर करपाची गरज आसा. आतां हितून आमी स्वयंपूर्ण मित्र जवळ फाटल्या डिसेंबराच्यान आमी जवळ हांगासर डायरेक्टर ऑफ एनिमल अँड हजबंड्री हेचे आमी प्रोग्राम घेतलो. तशेंच WRD वुमन अँड डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट हेचो आमी हे घेतलो. तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंट हांगासर आसा ते ज्यो केली स्किमी आसा त्यो हांगा सांगत आसा. तशेंच आमी एग्रीकल्चराची आमी हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लागून आमी हांगासर ट्रेनिंग दिल्ली आसा. कांय लाभार्थ्यांनी ह्या वेळार तांच्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. आम्ही कुठेतरी ID हॉस्पिटलात गेलो होता तिकडचा पेपर पाहिजे होता. बेतकी हॉस्पिटलात गेलो तर त्या हॉस्पिटलचा पेपर. आता काय आभा कार्ड केल्यानंतर कुठेही तो मोबाईल घेऊन गेला ते तर त्या ID कार्ड आहे त्याचा नंबर आहे ना त्या नंबरवर आम्हाला कुठे पण एकदम त्या साईट ओपन केली तर त्या साईटवर आम्हाला हेल्थ फॅसिलिटी आहे ही सगळी पूर्ण ते एक नंबरावर मिळणार. गोंय सरकाराच्या कल्याणकारी योजनांचेर आदारीत अखिल गोंय पातळीचेर उच्च माध्यमीक विद्यालया खातीर प्रस्नमाचीचे सर्तीचें आयोजन जालें. माहिती आनी प्रसारण खात्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या प्रस्नमाची सर्तीत गोंयभरांतल्यान 50 उच्च माध्यमीक विद्यालयां सहभागी जाल्लीं. मिनेझिस सभाघरांत काल आयोजीत जाल्ल्या ह्या प्रस्नमाची सर्तीत डॉ KB हेडगेवार माध्यमीक विद्यालयाक पयले इनाम फावो जालें. वेदांग गांवकर आनी मोहित तळावलीकर ह्या डॉ KB हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी 15,000 रुपयांचे पयले इनाम मेळयलें. आलेक्स हायर सेकंडरी कुडतरीच्या फैजल फर्नांडीस आनी सानिया हत्तेवाडी हांकां 10,000 रुपयांचे दुसरे इनाम जाल्यार अवर लेडी ऑफ लुर्दीस उच्च माध्यमीक विद्यालय वाळपयच्या पूर्वी ठाकूर आनी रेहान सातवलीकर हांकां 8,000 रुपयांचे तिसरे इनाम फावो जालें. इनामां भेटवण सुवाळ्याक म्हायती आनी प्रसारण खात्याचे सचिव सुभाष चंद्रा मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. मडगांव बाळ्ळी मार्गाचेर शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी बाल रथ ह्या बशीक अपघात जाल्ल्या कारणान 10 विद्यार्थी जखमी जाले. जखमी विद्यार्थ्यांक मडगांवच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. जखमी विद्यार्थ्यांची भलायकी सुदारता अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. हो अपघात दुर्दैवी आसा आनी ह्या अपघाताची चवकशी करपाचे आदेश आपणे दिल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. शाळा वेवस्थापनांनी भुरग्यांक व्हरपी वाहनांची वेळच्या वेळार तपासणी करूंक जाय अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी केली. म्हाज्या अंदाजान 5 भुरग्यांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे मातशें चड लागलेलें. ताका 5 भुरग्यांक शिफ्ट करून तेजी जी फुडली इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय केल्ली एका भुरग्यांक मातशें चड लागलेलें. तेजें स्टिचींग आनी हें तें करून तेजी CT स्कॅनूय करपाक जाय तेंय केलां. आतांय परत हांवें तेजी खबर घेतलेली. बरें आसा भुरगे ते ओके. बट इन्सिडंट जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावपाक जायना. आमी टायम टू टायम म्हणजे सगळ्या स्कुलांक आमी बस मेंटेनन्स करपाकूय तेंच्या कडेन पयशे दिता. तेंच्यांनी बस ही टायम टू टायम मेंटेन करपाची आसता. ड्रायव्हर तेंचो हेल्पर आनी मॅनेजमेंट हांच्यांनी बी बशीची जी आसा पळय ती खबरदारी घेवपाक जाय.
आमी बसीस ज्यो दिता त्यो लिमिटेड भुरगे हाडपा खातीर खरें म्हणजे आतां त्या बसींनी सगळे हांवें आतां ताका एक रुल्स रेगुलेशन्स फाटलेय फावटी सांगला त्या प्रमाणे तांकां कळयल्याय बी तांची जबाबदारी कितें कितें आसता मॅनेजमेंटाची ती एक्चुअली तेंच्यांनी तितकी जबाबदारी घेवपूय गरजेचें आसा त्या खातीर एकदां भुरग्यांची आमकां शेवटी चिंता आसा भुरग्यांची काळजी आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है. और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है. कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर. समझ कर इन्वेस्ट कर. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ. किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है. पापा इन वीडियोस पे ना जाएं. अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें. एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं. नुकसान आपका होगा. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी तामिळनाडूंतल्या मिंग जॉंग चक्रीवादळग्रस्त वाठाराची पळोवणी केली. तांणी हवाई पळोवणी करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. त्या उपरांत चेन्नयत तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांच्या वांगडा बसका घेवन मजत आनी बचाव कार्याची म्हायती घेतली. उपरांत राजनाथ सिंह हांणी पत्रकार परिशदेंत परिस्थितीची म्हायती दिली. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Meteorological Department, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. Friends, to take stock of the situation, I took an aerial survey, followed by one-to-one meeting with Honorable Chief Minister and a review with the officials concerned. Together, we are putting up an effective response to the situation here, and hopefully, we will improve it upon further wherever gaps and weaknesses are there. आयज सशस्त्र सेना ध्वज दीस. देशभरात ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात. सेना दलांतल्या वीरांक आर्गां ओंपपा खातीर 1949 सावन दर वर्सा 7 डिसेंबर हो दीस ध्वज दीस म्हणून मनयतात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी ध्वज दिसा निमतान सेना दळांतल्या वीरांच्या साहस आनी शौर्याची तोखणाय केल्या. वीर जवान फक्त शिमेचेरूच न्हय जाल्यार थळाव्या आनी राष्ट्रीय संकश्टाच्या वेळार देशाच्या संरक्षणाची जापसालदारकी निभयता अशें मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आपल्या संदेशात म्हळां. प्यारे देशवासियों, हर साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं. इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं. इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं. भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण
और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आज़ादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। आणि ही असा एक बरी खबर, गुजरातातल्या गरबा नाचाचो युनेस्कोन अमृत सांस्कृतिक दायज ह्या वळेरींत आस्पाव केला। बोत्सवाना हांगा सुरू आशिल्ल्या सांस्कृतिक दायजाच्या जतना खातीर आंतर सरकारी समितीच्या 18व्या बसकेत हे विशींचो निर्णय जाला। सांस्कृतिक दायजाच्या वळेरेंत भारतातल्या 14 घटकांचो आतामेरेन आस्पाव जाल्लो। तातूंत गरबा नाचाची भर पडिल्ल्यान हो आंकडो 15चेर पावला। गरबा नाचाचो आस्पाव संवसारीक सांस्कृतिक दायजाच्या वळेरेंत जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस उक्तायल्या। भारतीय संस्कृतीचे सौंदर्य संवसारा मुखार आयला, हे दायज जपूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। आणि आता वचूया खेळामळार। बायलांच्या 20 षटकांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात काल मुंबईत जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडच्या पंगडान भारतीय पंगडाचेर 38 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। कुरूबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना इंग्लंडच्या पंगडान 6 गडे वगडावन 197 धांवड्यो केल्ल्यो। मात ही मोख साधतना भारतीय पंगड फक्त 159 धांवड्योच करूंक शकलो। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवच्या परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। देशाच्या अर्थीक स्थितीचेर संसदेत जाली अल्पकालीन चर्चा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थीक स्थितीचो घेतलो नियाळ। राज्यसभेचे वांगडी सनातन शेट तानावडे हांणी रेल्वे प्रस्नाचेर विचारली जाप। राज्य कारभारा खातीर भाजपा हो सगळ्यात चड पसंतीचो पक्ष। भाजपा संसदीय मंडळाच्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला मत। बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिल्या माहिती। तेलंगणाचे काँग्रेस फुडारी रेवंत रेड्डी हांणी घेतलो मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत। हैदराबादात LB स्टेडियमाचेर जालो सोपूत विधी सुवाळो। 9 ते 13 जानेवारी मजगती पहिल्याच बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचे मडगांवां केला आयोजन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेत दिल्ली माहिती। मिंग जॉंग तुफानग्रस्त तामिळनाडूतल्या वाठाराची संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी केली हवाई पळोवणी। मुखेलमंत्री आनी अधिकाऱ्यांकडल्यान मजत वावराचो घेतलो नियाळ। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही संपर्क साधूंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995/1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97/97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228/1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।